सो गाइस हे बेस्ते गेल ना कामा हे हाली गिफ्ट हाडपा जाय मग कामा गेला एक वरा भितर पत्ते येला गिफ्ट कलेक्ट केले आणि येला पत्ते गाइस हेनी काय बरी चाव केल्या सारखी आले लसूण कोथमीर जिरे धाडान सगळी. गुड मॉर्निंग गायज, कशा आहे तुम्ही सगळी? सजमता हाय म्हण बरी, आम्ही हाय बरी हांव मस्सी टायगर आणि इट्स मामी. गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे? आणि मामी आणि दादा आणि अनिका रावलेली काल येयलो न्हू ती, सो ती रावलेली ती 2 दीस रावपा येयले. आणि दादा न्हिदलेलो हा अजून, मस्ती उठून फ्रेशन अप जावपा गेला कित्याक तेका वास येयलो मामी कितें करता म्हूण. ओके, सो दाखयता तुमकां मामी कितें करता ब्रेकफास्ट आमकां. हांव घरा कसो न्हू काम करता पूण दाखयता तुमकां. ओके, मामी कितें करता ती. सो कितें करता गे मामी तूं? काय नाही, बेश्टे एक भुर्जी करता पूण नाश्त्याक ट्विस्ट आहा तितून पोटेटो घालता. ओके, सो दाखयताय तुमकां. ओके गायज, रेसिपी. सो आतां कितें घायल गे तुवें? हांवें पोटेटो घायले, इल्लें सॉल्ट घायला, जिरा पावडर, चिली पावडर आनी इल्लो हल्दी घालता. ओके, सो पोटेटोज घायले ही मामीन गायज. हांवें केन्ना घायले ना भुर्जी पोटेटो, सो फर्स्ट टायम ट्राय करता हांव. खंय शिकलो मामी तूं न्यू रेसिपी पोटेटो घालून? तूं सदां तशी करता? एक्चुली मुगे आबो आहलो न्ही, ती सदां कित्याक पुलाव पासून करता आसतना न्ही बारीक पोटेटो करून घालताली आनी म्हाका सारकें लायक जाताली. ती कितें करता, बीफ चिली फ्राय करून कितें करून बारीक पोटेटो फ्राय करता म्हणून पयलीं कुशीन काडटाली, ना चिली फ्राय सो करता. तेजो फ्राय करून सेपरेट काडून हांव काडपाना तितून घालतली? भुर्जी करतली. ओके तितून ते मांस कितें जाता, बासन ना जाल्यार मांस हें जाता न्ही गो सारकें, ओके ओके शिजता न्ही गो तेका लागून. ओके. सो ते पोटेटो बराबर तेका बरोबर आनियन घायला तितून इल्लोसो, ऑनियन घायल तेल. टोमॅटो ओके आनी ग्रीन चिलीज. ओके, हे सो सगळें गायज घालपाचें. पोटेटोज फ्राय जावंकान बरें, मागीर तें दितो ऑनियन टोमॅटो आनी ग्रीन चिलीज घायले. ओके, हे पोटेटो सारके फायन हें केले न्ही, होय चॉप केले न्ही, ते रोखडे जाताय. बारीक केलो तें सारकें पोटेटोज. आनी म्हाका कितें दिसलें आमगे तो थिंग घायला तेदो ना पियाव दिसलो म्हाका तो स्टार्टिंगान. वायट ऑनियन आसतो गो. सो हे मातशें बरें करून भाजिले न्ही, होय लास्टाक बेश्टी तांती घालपाची आनी कोरिएंडर घालपाची. जालें? ब्रेकफास्ट रेडी. चलो गाइस, फास्ट रेसिपी मामी येली आणि आम्ही वस्ताय करू. काम म्हणटा ते चॉपिंगाचे पयलीं चॉपिंग केलो आहा न्ही फास्ट जाल्यार सगळें इजी जाता. सो गाइस, आमगे टिप्स तुमकां सगळे चॉप करून दवराय बीन पयले आनी मागीर फास्टाक थंय करपाक. म्हाकाय न्ही चड करून राग खोबरावपाक बी बरें दिसता. सो हांव मुगे बसोन पयलीं सगळें चॉपिंग करता आनी मागीर बाराबो येवन सगळें जूप करून घालपाचें करपाचें. सो जाली ते मातशें भाजू जाय सो मेळटाय तुमकां माशरान. ओके, आनी चपाती आनी चपाती रेडी करून दवरली तें सय गायज. मोडून दवरलो आहा. हय, सो आनी चपाती करता. हांव आज मस्ती सारको ब्रेकफास्ट ते भाशेन, नाल्यार दिसान सदां ताका बटर जॅम टोस्ट आनी असो मेळटले ह्या दिसांनी. सो मेळया माशरान गायज. ओके, ना आयज आनी कितें करया न्ही, आनी कितें करताय? आयज आमी मोरी क्लीन करूं शिकयतली. हांव मस्ती दाखयली ताई पयली, बट उगडास ना आसता तेंकां. ना करया आयज. कोत्ती आयज मसी हांव दाखयता, मसी कोत्तलो हांव दाखयता सांगपाचें. आयज ट्युटोरियल. ओके, आयज आमगे मोरी शार्क फिश करपा आमी आंबट टिक न्ही हय. करता आंबट टिक आनी आंबट फ्राय करया ग्रीन करया. एक्चुली तूं आंबट सदां खाताय न्ही, ग्रीन करया न्हू. आयज ग्रीन करया न्ही मसी. मस्ती एक्चुली ग्रीन काफ्रियल टायप केले न्ही बेस्ट जाता सारकी मोरी. ओके, सो आयज ग्रीन करया आनी दाखयताय तुमकां कितें करताय ती. आनी फ्राय करता मगे म्हाका फ्राय या लायक. ग्रीन मसाला लायन फ्राय करया. ओके, मस्ती येता गायज. मातशें राव, आतां येयलो तो सकाळ फॅशन अप जावन. गुड मॉर्निंग गाइस. हिंगा सासमा गेलो कोण म्हणटाय तो सरी माय गेलो आणि दुये गेलो डिओ म्हणटाय तो चलता. कितें म्हणटाय तेका डिओ? हय, सो दोगांयले चलता कुकिंग. म्हाका भायर उडयला आनी दोगांय हिंगा कुकिंग करता येतलें. गुड मॉर्निंग, कशें आहाय तुमी म्हणना? सो गाइस, समजता तुम बरे आहाय म्हणून गुड मॉर्निंग म्हणला आसतना गुड मॉर्निंग तुमकां वन्स अगेन. आनी समजता
तुम्ही चाव बा पिल असतो मग पिल नाही जाई सासमाय आज बरे किती डिफरंट करता सासमाय आणि आलिशा मेळ करताले आणि म्हाका मातशें सायडी उडयला चला आयज गरज ना म्हणजे किचनाक कित्याक तुम सांगलो कितें म्हाका सदां किचना व्हर मसी ना सो आतां ती दोगांय मेळ्ळे मसी कुजना आणल्या म्हाका सारको सपोर्ट दुसरी कुजना आहले हांव सपोर्टर खंय दोगांय म्हाका कुजनाक उडयता सगळीं आटाय आणि वचोय आणि कोण येल तसले टायगर गुड मॉर्निंग सगळी तुम्ही मिस करताय डेली गुड मॉर्निंग काल असं नका काल हल्लो तो सो गाइस आजचो टायगर येला तुमकां गुड मॉर्निंग करपाक किचन आसन से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग सो गाइस फायनली हांव किचन आयलो मातसोय फायनल लुक दाखोवपाक सासमाय गेले भुर्जी विथ पोटॅटोज या सो तिचो गाइस भुर्जी विथ पोटॅटोज जाली ऑलमोस्ट रेडी आणि आता ती कोतली चपाती ओके सो गाइस आयज म्हाका न्हू बरो ब्रेकफास्ट सारको पेजाद आणि तोंडा उदक सुटली ऑलरेडी आणि आलिशा बिझी आहा कामाची ताका आतां कॉल येयलो ऑफिसाचो सो ते मिटिंगे आहा आणि गाइस तेच भाशेन तुमी भायल्या चोयले कट्टले आज कितलो वेदर बरो आहा तो बट तेच भाशेन इतली तोंड आहा सारकें दाखयता तुमकां झेल पडलो दिसता आय मीन स्नो पडलो आहा दिसता ग्रासाचेर बट ना तो आख्खो फ्रॉस्ट जाल्लो आहा दाखोवया तुमकां कम टायगर यू ऑल्सो कम सो गाइस से होच से पयलें काय बरें आहा तें इतली सानी आहा बट इतू तोंड आहा गाइस आनी चोय आख्खो चोय सोपा स्नो पडलो दिसता बट स्नो न्हू तो आख्खो फ्रॉस्ट दाखयता एक पान काडून दाखोवया सो गाइस आख्खो फ्रॉस्ट जालो आहा आनी इतू तोंड आहा आनी आमगे हांगाची टायगर येयला टायगर टायगर what are you doing come here come take so guys tiger no fencing model हाती साइडी मांडोन चोयता सारको come मगे पुत मातशें भितू हाडटा ना जाल्यार हाचोय आमगे भैया रावत न्हू वयर तेणे आयज बरें वता बरो रोप घायला भायल्या आपल्यागे युनिफॉर्म कामां वचपाचें हिंग घालून दवरला बरें पड गायज मातशें वत येयलें जाल्यार बट न्हू हें वत येयलें म्हणून तो सुकपा न्हू कित्याक फ्रॉस्ट जालो आहा तो चोयलो तुमी केसोल तो आनी आमी टायगर चोयाचे आतां त्रास खाचे वयता आनी चोय फेन्सींग मोडलो आहा ते सायडी वचपाक तो बट तोय बरो हुशार थिंग सुणे आहा न्हू बेश्तो चोयतलो आनी परत येतलो सो गायज काल हांवें व्हिडिओ एंडिंगा म्हगेले तुमकां सांगलोले पयलीं तो तुमी व्हिडिओ चोय आनी कमेंट कोराय म्हाका आनी तुमकां केस कितें कमेंट आहा जाल्यार हांव मागीर रिप्लाय करता मू सो गायज म्हाका न्हू सगळ्यांनी भर कमेंट केले आनी सगळ्यांनी सांगिल्लें की मातशी अवॉयड ताका रिप्लाय दीन तुका तूं तुगे लेवल डावन उडय नाका कित्याक तो म्हगे लेवलाचेर ना मू इज नॉट ऑन युअर लेवल लायक कळ्ळें तुका सो गायज येस म्हाका दिसता तुमी सांगिल्लें तें आनी म्हाका हेजें कितें आमगे युट्यूबाचेर प्लस म्हाका पर्सनल मेसेजीस हंड्रेड्स ऑफ मेसेजीस आय गॉट सेयींग इग्नोर दीस गाय ओके इफ आय कितें म्हणजे जरी तर हांवें ताका रिप्लाय दिलो जाल्यार मागीर आनी तेगेले कांय उरपाना न्हू डिफरन्स ओके सो गायज इवन दॅट्स वाय आय डिडंट रिएक्ट पयलीं गोंयांत जेन्ना व्हिडिओ ते चेडवा कमेंट मारले तेन्ना हांवें रिएक्ट करूना आय जस्ट एज अ युट्यूब फॅमिली तुमी म्हगे बरी फॅमिली सारकी आनी तुमी म्हाका बरी लायक कोत्ताय ताका लागून हांवें म्हगे काल ब्लॉगाचेर सांगलेलें पयलीं तुमी चोयाय आनी तुम क्वेश्चन आहा जाल्यार म्हाका एन्सर आहे सो गायज सो फार नो बडी हॅव एनी क्वेश्चन थँक गॉड आनी थँक्यू तुमकां सो मच तुमी म्हाका इतलें लायक कोत्ताय आनी सगळ्यांक गेले म्हाका बरे कमेंट येयले सेयींग दॅट यू शूड इग्नोर दीस पर्सन ओके आनी एनीवेज गायज हांव ताका रिप्लाय करपाना आहलो आनी तुमी जाणाय हांव एसो बारीक बारीक येयले जाल्यार हांव केन्ना रिप्लाय करना हांव इग्नोर करता कित्याक न्हू म्हगे लायफान हांव आनी आलिशा इतली बिजी आहाय आमी इतली बिजी आहाय म्हगे युट्यूब फॅमिलीक हॅप्पी करपाक आमी इतली बिजी आहाय म्हगेली फॅमिलीक मायक मामी डॅडीक आलिशा गेले प्लस म्हगेली मामीक म्हगे भावांक म्हगेले हुन्याक सगल्यांक भयणांक हॅप्पी दवरपा आमी इतली बिजी आहाय सो गायज म्हाका हें फरक पडना हो कोण आनी कितें तो तेगे तूं म्हाका चिंतू लेगून नाका सो आमकां टायमू ना फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार सो गायज यू नो हे ट्रोल बोल कोत्ताय ते असले अशे कमेंट मारताय न्हू ते तेंगे लायफान केन्ना हॅप्पी आसनाय
तेन्ना न्हू जेन्ना ते तेंगे लायफा हॅप्पी आसनाय ते दुसऱ्यांगे लायफा येताय कित्याक तेंक जाण जावपा जाय आसता अरे आपल्याच्यान लायफान कांय करूं जावना मस्सी कितको कोत्ता एश कोन्न हाव मस्सी कॅन डू लायक दीस सगल्या आख्खी फॅमिली कितको हॅप्पी करूं शकता मस्सी आपल्याक कांय जायना सो गायज तेंकां न्हू फॅमिली आसता ना न्हू तेंकां फॅमिली आसता तेंकां माय पाय आसताय बट तेंकां न्हू तेंगेली मायक पाय खूद तेंच्यान खुशाल करूं जायनाय तेगे भाव आसताय भयण आसताय पूण तेंकां तेणें हॅप्पी दवरूं जायना तेंकडे तेंकां गर्लफ्रेंड आसताय बायल आसता भुरगीं आसताय तेंकां न्हू तेंच्यान हॅप्पी दवरूं जायना सो तेका लागून ते कितें कोत्ताय मागीर दुसऱ्यांचेर राग काडटाय आनी दुसऱ्यांगे हितून लायफा वचून बॉदर कोत्ताय ते ओके सो गायज आनीक पाट सांगता आमगे लायफा इतलें हॅप्पी आहा हांव अलिशा आख्खे सगळे हॅप्पी दवरपाक आनी म्हाका दिसना आमी एका रिप्लाय करपा जाय मू आनी थँक्यू गायज तुमकां तुमी म्हाका एडवायस दिल मू कित्याक हे मनशा रिप्लाय करपा न्हू मू ओके वन्स अगेन गायज थँक्यू सगल्यांक तुमी म्हाका बरो सपोर्ट केलो आनी अशें करून सपोर्ट करतली मी ओके सो गायज या म्हाका इशी खाता आनी भितर वचोन मेळया तुमकां ओके So there's the comment of the day is from Rasika. Rasika says lots of hugs, Alisha. I see your vlogs from Goa. I love the way you talk, very down to earth. Always thankful in your vlogs. I don't know you personally, but I love to watch your vlogs. Happy face, making our day happy. Thank you so much, Rasika. Thanks for the lovely comment. It means a lot to us. And as always, सगळे comment आमकां like जाताय. But एक choose करू पडटा. So thank you all for all your comments and love you all. बिझी आहे बाय बाय कामार बिझी आहा ती बिझी आहा किचना ब्रेकफास्ट करपा गाय सगळी उठवली न्हू आनी धाडा एकटो न्हिदोन आहा सुसेगाद उठ म्हणल्यार केसो उठना आपण न्हिदूय आनी मातशें कितें करपा जाय काय हूंय ब्रेकफास्ट पडपा आहा तो पडटलो हूंय आपण आपल्या बायली सांगिल्लो हूंय तुका बरो ब्रेकफास्ट करून दी मू सो आपण मागीर उठ्ठो म्हाका सांग आतां ओके मागीर उठल म्हणटरी तुमकां दाखयता सो गायज भायल्या इतली थंड आहा न्हू आनी भितर गरम गरम चपात्यो जाताय सो गायज हिंगा गरम गरम चपाती जाताय आनी भायल्या चोयलो आसता तुमी कितली थंड आहा ते सो गायज मुगे ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट रेडी जालो दिसता म्हाका रावता रुचीन खावपा आलिशा मू सेस घुसपोता वचो हिंगा चपाट्या कडेन केदो सो घुसपोता हिंगा घुसपोता गायस तुमकी दाखोवपा जाय म्हाका काम हांव सकाळी मातशें कामाचें आसा न्ही अर्ली मॉर्निंग एकवार मामी हा म्हण येयले घरा भोंग दोन्ना मामी आहा न्हू कामार भोंग दोन्ना तेजे हय दाखयत तुमकां ओके कोण कामा येवचे पयलीं हांव वचोन येयले कित्याक गेलो तेंय सांगता सो गायज हें बेश्टें गेलें ना कामा हें हाली गिफ्ट हाडपा जाय म्हूण कामाक गेला एक वरा भितर पत्ते येयला गिफ्ट कलेक्ट केले आनी येयला पत्ते मातशें काम आसलेलें सगळीं कामां येवचे पयलीं हांव वचोन येयलें हांवें म्हणलें बेगीन वयतलें कितें इम्पॉर्टंट काम आसलो म्हाका ओके दाखयता ते तुमकां कित्याक कामार कितें मेळटा ओके वेट 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 सो गायज आमी चाव पिशनी आदी न्हू आलिशा गेले मातशें हें दाखोवया गिफ्ट तेका कामार पडले ते तेका लागून गेलो गाय हाडू बेश्टें गेलें ना ते कामा एक्चुली उठोला बरें कामाक गेला गिफ्ट घेयलें आनी एक वरा भितर परत येयला एक्चुली तेका कामा वचपा नाका आहलें मामी आनी डाडा आहाय न्हू घरा कडेन सो तें चिंतिल्लें आसता तेणें बेश्टें गिफ्ट कित्याक सोडया काय मू आपल्या गेले ना एक्चुअली कामाक ऑन अ सिरियस नोट इम्पॉर्टंट मीटिंग आसलो बरें म्हाका गेलो म्हणटा तें सिरियस बट म्हाका दिसना म्हाका दुबाव लागता कितें कितें पडलें तें पुंजायलां घेयना आनी ते धाकटे भुरगीं कोन्नाय आमी हें सगळें मुगे ऑफिसान धरलो आसलेलें कितें कोणाय बर्थडे आसले ते केक बेक पुंजायल्यो हें गेलें चल वयता घरा म्हणल्यार ते भशेन सो एनीवेज दाखोवया तुमकां आलिशाक कितें मेळ्ळें तें ओके सो गायज रेफल आसलो खंय आमगेली हांव आसो ना हांव आख्खो म्हयनो डिसेंबराक कामाक गेलो ना घरा कडेन केलां हें काम सो रेफला म्हाका रेफला बार वयचो ही बॉटल एक तू सांग रे म्हाका ओके सो गायज रेफला तेका दिल्या तेणी 3 बॉटल्स आनी एक प्रोसेको दिल्या बट ड्राय ती तेका लायक लिगू जावपा ना ती इट्स एक्स्ट्रा ड्राय ओके सो इट वाज अ रेफल नो इट्स अ रेफल एनीवेज सो एक्स्ट्रा ड्राय प्रोसेको मेळटा तेका आनी ब्लॉसम हिल rose wine crispy and fruity okay this is good for that will be okay Alisha and for for girls and Malo this again for me my choice Malo soft and smooth so Malo red wine anyways maka like the red wine okay
आणि चॉकलेट्स दाखोवपा आलिशा बरें आहा कित्याक आलिशा चॉकलेट लायक जाता न्हू सो हे So, chocolate section ते बॉक्स सो दाखयतले. दॅट्स द रॅफल ओके आणि सिक्रेट सेंटर आहलो आमगेलो आय डोंट नो हू इट इज बट कोण गो सिक्रेट सेंटर कोण जाणाता कोण चेडो चेड गो व्हॉट आय नो नो आवय चेडो दिसत आय म्हाका थिंक इट्स अ आलिशा बॉय कित्याक आलिशा असत तेजे पडटा चेडो दिसता म्हाका आनी लॉटरी आनी दिली आयचय म्हणजे जिकीत जाल्यार जीक मो सो गायज लॉटरी प्राइज आहा 300,000 So ओके guys, आमगे न्हू कामाचे सिक्रेट सेंटर जाता एवरी इयर सो वी डोंट नो हू इट इज हांवें मुगे ऑन दिलोलो एक दिसा रिमेंबर आय गेव मायन आय न्यू हू इट वॉज लायक मुगे हांव जाण न्हू सो हांव ऑन दिलोले हांवें तुमकां दाखयलोच ब्लॉगाचेर न्हू वॉट आय बॉट आनी सो म्हाका सिक्रेट सेंटर पळटा आनी हें दिला इट्स अ बॉडी वॉश लायक सेट आनी 300,000 दिले गाइस जिकल्या पुरू मागाय ओके 300 वॉट माय गाली रोकडा गिव अवे गाली इट्स अ बॉय अ मॅन नो कित्याक लॉटरी सो गाइस लॉटरी पा दितलो चेडो सो लॉटरी पा काडू वचनाय न्हू खाली चेड काडटाय लॉटरी पा सो कोण चेडो आसतलो सो आनी ते स्क्रॅच तूं कर ओके आय विल डू दिस वन लेटर गाइस आनी कितें आहा जाल्यार तुमकां मागीर सांगता ओके सो हें जालें एंड काल म्हणजे मातशें येयलोले ताबी म्हणटाय ताका आमी ताबी येयलोले आनी ताबी आमकां क्रिसमसा पावना कित्याक आमी बिजी आसलोली एक्चुअली नाव तेजे फ्लाविया हय फ्लाविया पेद्रीन रॉड्रिगेज कितें मामी नाव ना गाइस पाक दिसले फ्लाविया पेद्रीन रॉड्रिगेज केसो फॉकाट मारता आणि ते आमकां आमगेलो सो हांव गिफ्ट सांगता तुका ताबी कित्याक म्हणटाय ते तेका तेगे नांव एक्चुअली फ्लावी तेका सगळी तेका फ्लाविया तेगे नांव तेका सगळी फ्लावी 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 कोत्ताली ओके सो मुगे एकलो मामीगे गॉड चायल्ड हा ब्रायन म्हूण तो तेका ताबी ताबी करपा लागलो ते फ्लावी हा ते ताणें ताबी केलें सो तेका सगळी ताबी म्हणटाय सगळी फॅमिली आमी तेका भुरगीं सगळी ताबी म्हणटाय तेका सो ती येयलोली काल पूण आमी कॅप्चर करूं ना न्हू रे so that's it it's a chocolate buttons एक बॉक्स आसलो तितून Alisha's favorite anyways chocolate म्हणजे Alisha's favorite आणि this is your favorite it's a shortbread so guys this is shortbread so हे मगे favorite चाय को बरे shortbread आणि candle is our favorite candle म्हणजे दोगांगली favorite this दोगांगले नो but it's fine Christmas pudding हांवें केन्ना ट्राय केलें ना ते बट एपा ट्राय करून सांगतो तुमकां कशें and लागता it's again must favorite and also guys mage favorite let's see it's Bailey's actually it's Bailey's it's anyways we like it it's a we dessert, like it's a dessert drink. yeah चेड्याकूय लायक जाता थोड्यांक आनी चेडवाकूय लायक जाता ओके so thank you ताबी थँक यू ताबी तू ओलाय रे तू ओलाय ताबी कडे येतले ताबी आमी तुमकां मेळपा दाखयतलो हांव तुका ताबी कोणते आमगेले? कोणते दाखयतलो तुमकां ओके होय सो ताबी थिंग वयता तो ताबी सो व्लॉग चोयत जाल्यार रेडी जा येवपा हांव केन्ना येता तो सांगपा ना ओके Oh, and there's a nice message in it. Thank you, Tabi, for the card as well. Francis Mama, Leanne, Larry, thank you. Thanks. Yeah, thank you Francis Mama, thank you Leanne, Yeah. thank you Lenny and thank you Mashen. Okay, guys, Christmas. Tabi Mashen, thank you तुका तू येल म्हूण ओके बरें आसतले हे माशेन न्हू येना केन्ना आय मीन येता ते टायम मेळना आसतलो बिजी आसतले बट माशेन बरें आसतले ताबी Tabi येल म्हणून busy ना, Tabi busy ना, I'm busy झाले. आमी बिजी जालो हाय गायज बेश्टे तेजेरी घालपा पडना ते एनीवेज आतां आमी करूया ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां सासमाय रावता कुजना सोनू तेल गरम जालें ते भाशेन तापयता ती आमकां. गरम जालो हा ती सांग तुमगे जायना काय अजून भायर मारता हे काड सगळे सो गायज आतां आमी करूया ब्रेकफास्ट आमगेलो ब्रेकफास्ट करपा आमकां मातशें टायम जालो सासपाय न्हिदलो उठोना तेका न्हू हिंगा हॉटेलच दिसता हॉटेलान न्हिदना ते भाशेन तो सुसेगाद उठवता आनी सुसेगाद सो गायज ब्रेकफास्ट केदो रेडी जाल्लो तेका लागून मातशें टायम करूंक मामी पडलो ताकी किता लायक जात गेंग Okay. राव धाडाकू. गुड मॉर्निंग बाबुडशी तेंका ऐक रे लाव. सांग किता लायक जात ते धाडा एक रावपाक. सो ती सांगतली तेका सासपाय किंग कित्या लायक जात ते रावपाक थिंग घराको कितें हिंग मोडला कितें सार करूं पडटा आनी हिंग तेगे बरें. सुसेगाद पिक्चर गायले बसोलो आनी कोण करून पिक्चर सांगना घाता बसतो पिक्चर काबार जावन तूं उठवता ओके सो गायज गुड मॉर्निंग म्हणणार तेंका मोठ रे गुड मॉर्निंग हाता हाता. मॉर्निंग गायज ताळ्या होमात ओके गायस गायज रजाता. राजाता कॅमेरा शायतो मातशे ओके सो आतां आमी करूया ब्रेकफास्ट तुम जाणा आसतले ब्रेकफास्ट आमगे बरी भुर्जी आहा बटाटे बागान
आणि आता ऍक्च्युअली आम्ही ब्रेकफास्ट जावं जाय ट्राय कुठं करून दाखव रे ते काम केन्ना खायला ना रे पटेटोज घालून भुर्जी आम भुर्जी करताय बटाट केन्ना काय नाही बट एनीवेज बटेटो आय मीन पटेटोज म्हगेले सारखे फेवरेट म्हाका हुंय पटेटो गायले लायक जाताय मासा वो बेस्ट लेगू म्हाका तो पटेटो फ्राय करून दी म्हाका लायक सो एनीवेज हांव पयलीं ट्राय करता आनी तुमकां दाखयता सांगता कशें आहा तें ओके केचप दे दे मातशें. ना डोंट केचप हाउ इज इट सो गायस बरी लागता हांवें केन्ना ट्राय करूना पटेटो घालून बट इट्स नायस तुमी केन्ना ट्राय करूय बट जायचा कोत्ता आसतली बटाट बाकार कित्याक भुर्जी मुट्टी डिफरंट टायप करून जाता एक भाशेन जायत भाशेन करून जाता भुर्जी सो एनीवेज ही बरी लागता ओके हाउ इज इट स्पेशली न्ही कोण डायट करता आनी येलो योग खायना न्ही हेजे आनी एक वायटू घालून करता न्ही तेंकाय बरें एक्चुअली व्हेरी नाइस एक वायटू घालपाचें ओके गायज ऐकलं असतं तुम्ही ससमान किती सांगितलं ते म्हणजे काना वयल्या गेला बट तुम्ही ऐकलं असतं ओके कोण जो डायट करता जाल्यार खंय योग घालना जाल्यार जात खंय आणि पटेटो आणि व्हाईट नो आय मीन द व्हाईट एग व्हाईट बिकॉज यू एडिंग पोटेटो घालता न्हितून तेका लागून चपाती बी काय खावपाचें पडना कित्याक युअर कार्ब्स आर ऑलरेडी इन द पोटेटोज हा प्रोटीन एंड कार्ब्स आर देयर कळ्ळें चपाती बराबर खावपाची पडना ओके ओके आज समजला मातशें बारीक ओके आता ब्रेकफास्ट करूया आणि मेळया तुमकां मागीर ओके सो गाय सगळी एनिका जाताली एनिका हुया काय मग एनिका गेलोले कॉलेजीक आणि यांचो येयले आणि रातभर नाहलो तेका तोंडी जोर येयलो हा सो तेशें गेलो ते कॉलेजी आता हाव यू फिलिंग नाव A lot better. Mercy took care of me last night. सो गायज तेका राती बरी पॅरासिटामॉल बा दिली आणि तकलेर कितें म्हणटा ते गोडयो बा गायल्ले आता मातशें जालें तें बरें दिसलें तेका Yeah. Now Okay. I'm feeling a lot better. Thank you, Mercy. वेलकम ओके आणि भायल्या जेलां चड भोंवनाका ओके सो गायज now Mercy is going to make me hot tea. आता बरी चाव करून दित तेका And I'll कित्याक show you. आता टायम जालो चोय 4 जाली आता चाये टायम आमगेलो इवनिंग मातशें चाव कोत्ताय बरी कित्याक ब्रेकफास्टा काय आसना ते ब्रेकफास्ट आपले कोण गेलोले कितें केलो म्हणून खबर ना कितें आयलो ते I didn't have anything today. जस्ट कॉफी Yeah, just my tea. Yeah. ओके सो गायज बेश्टे टी पीन गेलो खंय ते सो आता तेका हांव बरी इवनिंग बरी चाव करून दिता केसो चाव जाय दुधाची वो काडिल्ली Milk tea with lots of ginger. ओके गायज आता बरी सारखी आल्या चाव आले बाल झाडांनी सारखी चाव करून दिता तेका ओके आणि मागीर मेळटा तुमकां सो गायज एनिका आंटी येयली न्हू एनिका आंटी बरी चाव करूया आणि हांव म्हाका बरी ब्लॅक कॉफी पिता तेंकी चाललो आहे मामी तेंकां कॉफी टी कितके जाय काय मग तेंकां कांय ना खंय सो ती आपल्याक टीव्ही चोयताय सो हांव आनी एनिका चाव केल्या बरी आले वाले घाल सारकी धाडोन आणि म्हाका कॉफी ओके गायज एनिका गेली टी रेडी आणि गेली कॉफी सो गायज एनिका हांवें बरी चाव केल्या सारकी आले लसूण कोथमीर जिरें धाडान सगळी ओके सगळे आखे गरम मसाला गायल्या आणि एनिका चाव करून हाडल्या जर रावता सांगा तू म्हणशी हांव सोडटा म्हण तुका बरें नालो तें दुयेंत आहा न्हू गायज एनिका बरी चाव केल्या आणि म्हाका हांव काम करता ते मातशें हालींग यो होय आपणा मातशें ब्लॅक कॉफी करून दी होय इट्स गे गायज न्हू म्हाका न्हू आलिशा हातीन तुली न्हू कॉफी म्हाका लायक जाता I'm scared to drink Mercy's tea. आणि You जेन्ना said आलिशा kothmeer and all. हा ना ही चाकी मसाला टी मगो You put kothmeer, you said. थोडी येते ते कितें म्हणटा कोड म्हणटा What you make green masala or tea? सगळो मसाला ए टू झेड सो गायज तितून हांवें बरे हर्ब्स गायले आणि तेका मातशें तेगे थंडी जोर मातशें पयस करपा जाय न्हू आख्खे हर्ब्स गायले तेका 99.9 हर्ब्स आहाय तितून 99.9. हय आणि 0.1 वॉटर ओके गायज सो आलिशान म्हाका कॉफी केल्या कित्याक म्हाका न्हू आलिशाकूय मातशें हांव कुजिना हातांत न्हू तेकाय आपोवपा बरें दिसता कित्याक न्हू म्हाका न्हू साखरे पोता लेगो आपयत तें कुजिना सो इल्ली कॉफी करपा तेका मातशें आपयल्यार बरें दिसता न्हू व्हॉट यू से एनिका Yeah. Cheers to that. सो टेस्ट करुया चोय Cheers to that. ओके गायज आता आमी कॉफी पिताय आणि मातशें वखदां तुमकां मेळटाय ओके सो गायज केदो आमी सांगलो न्हू मॉर्निंग आमी मोरी करतली म्हणून आनी तुमकां दाखयतली म्हणून बट एक्चुअली मोरी आमी करताय बट हे ब्लॉगाचेर घालपा नाय कित्याक न्हू
ते मातशें व्हडलें जातलें तें कितें करपा आहा ती मोरी ग्रीन ओ काफ्रियल कितें खबर ना निगो आली व्हॉट्स इज मेकिंग काफ्रियल होय काफ्रियाल हा कितें थोडी काफ्रियाल ना कितें म्हणलो तेणें काफ्रियाल गाय जाऊ नका तूं मायकाय तें कितें म्हणलें ग्रीन काफ्रियल टायप करूया म्हणटे ते ग्रीन म्हणलं ते काफ्रियाल तू ऍड केला तितून No, no, no. She said Kafriel type something I heard. Okay, guys. Anyways, ते Kafriel हो किती माहिती तुमका हाल दाखवतलो. हाल्या ब्लॉगाचे घालतलो किती आयज तो ते ऍड केले न्हू ते मातशें व्हडले जातले ओके आणि म्हाका चडूय व्हडलो ब्लॉग करपा नाका ओके गायज सो हे काफ्रियल मोरये कितें म्हणटाय तें ग्रीन तें हांव तुमकां ब्लॉग व्हडलो करून नाक म्हणटा झोलोयत रावता सो गायज तुमकां हांव फाल्यां दाखयतलो आनी कांय सांगना ओके दाखोवया तुमकां फाल्यां येस have too much coriander in your back garden because you put coriander in my So guys, again, Kaffriel as well. एनिकागे चाय मातशें कोरिएंडर जोर पडला आनी तें कितें कितें उलयता आतां सद्याक हांव नका जोर माथ्यार मारला कितें जालें तो खबर ना बट सो गायज नाकांतल्या तेगेलो सगलो कोरिएंडर भायर सरता ओके सो गायज राग दोन नाका हांव म्हगेलो कितें मोरये काफ्रियालो ग्रीन म्हणटा तें फाल्यां दाखयतलो ओके सो गायज आमी कॉफी पिताय आनी ते च्या पिता तुमी जाणा आसतले बट कॉफी आनी च्या पिता आसतना हो व्लॉग आमी काबार करया कित्याक म्हाका दिसता हो व्लॉग व्हडलो जातलो व्हडी से एनिका I think so too. या तुमकां वन्स अगेन हांव थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी म्हाका बरो एडवायस दिलो बऱ्यो मेसेज घायल्यो आनी म्हाका चडान सांग थँक्यू या आनी चडान चड सपोर्ट केलो मो आनी हेच भाशेन गायज म्हाका सदां सपोर्ट करा आनी हांव समजता तुमी सदां करतली मो आनी वन थिंग गायज तुमी म्हाका जो एडवायस दिला न्हू तो हांव बारीकसो चिंततालो रियलायज करतालो सो गायज तुमी सांगिल्लें तें सारकें एसो न्हू बारीक मनशांक रिप्लाय दीन न्हू आमगे टायम आनीक आमगे तकली पिड्यार करून फायद ना ओके सो तेसो मनशां आमी तेंगे जाग्यार सोडपा जाय ते जाणाय तेंगे जाग कितें आनी कितें ना तो सो तेंकां चड भाव दिवपा न्हू ओके गायज थँक्यू तुमी तुमी म्हाका जो म्हणून सांग रे हय आनी आलिशा थिंगसो बॉड घाता थँक्यू म्हणून कित्याक हांव आनी एनिका बसलो आहाय न्हू There's no सो space. देर इज नो स्पेस फॉर I हर also need to say thank you to each and everyone. Everybody keeps asking for you. सगळीं I've जाताली heard, बीन I've heard that everyone loves me a lot. and हय सगळीं I'm जाताय worried एनिका about me. हुया I एनिका am still here, guys. Just I was एनिका on आंटी school हुया एनिका holidays. आंटी हुया हा मुई जाताय सगळें Guys, I was on school holidays, so I couldn't come to London as much. But सो काय तेजो तुमी चोयलो तेगे ताड्यातल्यान भायर लेगून सोन्ना हाडलो उतर ती हांवें ती मसाला टी करता तेगेचो कितको आवाज भायर सरता yeah, it was the coriander. कोरिएंडर सगळें मिक्स आहा तितून गायस सो गायस आनी कांय ना सांगपाचें उरलो तुमी चोयलो आसतलें सगळें ब्लॉगान हांवें कितें केलां कितें ना तें हाव वी स्पेंड डे विथ फॅमिली स्मॉल फॅमिली आनीक समजा तुमकांय लायक जालो आसतो मग ओके सो गायज लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान बाय Bye, guys. Love you.